कशें आहा सांगपाचें म्हणल्यार आतां आमी आमचे ग्रीवेंसीस घेवचे. when we met our honorable MLA and we told him all the grievances whatever we had, पळय आमची लायव्हलीहूड जी आसा आमची आयज स्टेकार पावलेली आसा, हे खंय तरी MPT आयज हे जे प्रायवेटायज करपाक भायर सरलेले आसा तेंचो मेन हेतू कितें आसा, हे प्रायवेटायज करून आमचे सारके जे बारीक बारीक बिजनेस करपी मनीस कोण आसा भितर हेजे भितर तांकां जेन्ना ते एक फावटी तेंच्या हातीन मेळटले ते एक शॉटान आमकां सगळ्यांक भायर मारपाक तांकां पावर आसतलो. So we have that fear in our mind. So with that fear we went to meet our MLA. We told him आता कशें आसा तांकां खंय तरी ते पर्टिक्युलर मनशाक सेफगार्ड करपाक लागून कितें तरी एक पिक्चर दुसरो दाखोवपाक लागून ते आमचे MLA टार्गेट करून चिंतता हांगा. म्हणून ते परत 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 एकूच टॉपिकार हाडून मॅन पॉवर यूज करता आनी हे करता. आतां म्हाज्या वांगडा खुबशे ट्रान्सपोर्टरूय आसा आनी अदर स्टेक होल्डरूय आसा. हेंकां कोणाकूच तेंचो कसलोच त्रास ना. वी टोटली डिनायड वॉट एवर एलिगेशन्स आर मेड ऑन आवर ऑनरेबल MLA. What is the actual story? केन्ना येल्लो कार्गो? What are the allegations? Start from the story first. केन्ना कार्गो हाडलो? हो जिप्सम कार्गो म्हणटा पळय तेंच्यांनी न्यूजार अशें दिल्लें आसा की मे म्हयन्यान आनी जून म्हयन्यान येल्लो कार्गो स्टील इट इज लायिंग इन द पोर्ट. आय हॅव गिवन यू द फिगर्स दॅट फर्स्ट शिपमेंट हॅड कम सी दीस फर्स्ट शिपमेंट of KK Enterprises had come in the month of May म्हयन्यान तेंचो शिप आयिल्लो which was 32,232 tons quantityचो. out of which till 29 June आमी ऑलमोस्ट ऑल 98% कार्गो जो तेंचो आसलेलो आमी ऑलरेडी लिफ्ट केल्लो आसा. जेन्ना आमी तो कार्गो लिफ्ट केला तेजे उपरांत हो एलिगेशन कित्याक घालता की मुद्दाम तो कार्गो भितर होल्ड करून दवरलेलो आसा. आनी सेकंडली 1000 टन लेस देन 1000 टन जो तेजे भितरलो उरलेलो कार्गो आसा तो कार्गो एक्चुअली द इम्पोर्टर आनी जी रिस्पेक्टीव बायर कंपनी आसा तेंचे भितर कितें तरी तेंचो डिस्प्यूट आसलेलो. ते डिस्प्यूटाक लागून तेंच्यांनी तो कार्गो आमकां सांगलेलो सद्या तुमी तो ट्रान्सपोर्ट करनाका, आमचे कितें तरी सेटलमेंट चालू आसा. वन्स इट इज डन वी वील लेट यू नो देन यू कॅन स्टार्ट द डिस्पॅचीस म्हणून आमकां इंटिमेशन दिलो. ताका लागून आमी ते बंद दवरलेले सांगलेले आसा. आनी पेमेंटाचो आमचो जो इश्यू आसा काल आमी डिस्पॅचेस स्टार्ट केला तेंचे अजून पासून आमकां पेमेंट ते कंपनीन अजून दिवंक ना. अजून पासून आमची होल्ड करून दवरलेलो आसा. म्हाका अशें दिसता की हे जे पेमेंट होल्ड करून दवरून आमचें नांव पिड्ड्यार करून आमकां डिफेम करून म्हाका अशें दिसता की इजिली तांकां तेंचे मनान अशें आसा फाल्यां ते प्रायवेटायज जालो जाल्यार आमकां इजिली काडून भायर तांकां उडोवपाक इजी जातलें म्हणून आमकां म्हणून मुद्दाम आतां हांव 1 न्हू 2 न्हू 4-5 कंपनींचें काम करता. कोणाचे कसलेच कंप्लेंट ना आमचे कडसून. उलट पयलींचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसलेले तेजेकून आमचे परफॉर्मन्स बेस्ट आसा. We are giving them whatever service we are giving them on priority. In about cargo coming in the port, it is being kept on hold and transportation is not happening. See, आता कार्गो जे ते सांगता जिप्समा बद्दल उलयता. हांवें जिप्समाचे तुमचे सांगलेले आसा ऑलरेडी की मे म्हयन्यान तेंची बोट येयल्ली, जून म्हयन्यान टील जून आमी ऑलमोस्ट ऑल 99% कार्गो तेंचो लिफ्ट केल्लो आसा म्हणून. हार्डली 70 टन आमी कित्याक फोल्ड केल्लो तेंचो कित्याक ते आमकां पेमेंटूच दिनासलेले. आतां आमचे पेमेंटाक आतां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? ती पार्टी आसा मुंबयची. तो आमकां आमी फोन केलो जाल्यार आयज घालता, फाल्यां घालता, परवा घालता म्हणून दीस काडटा. पेमेंटूच दिना. आमकांय मुखार पेमेंट आसता, लोकांचे पेमेंट करपाचें आसता. आमी खंय वचपाचें मागीर? ते आमी आमच्या ऑफिसान आमच्या देरा मुखार येवन बसून आमच्या वांगडा झगडलो जाल्यार आमी कितें करपाचें? कितले म्हयने? So do you think that there is a atmosphere being created to remove you all out and to push somebody else in the picture? Exactly. And do you think MPT's role, bigger role in this? Yes, they are hand in gloves. See, when they call transporters for the meeting, how come that particular person comes over there to attend that meeting when it is for particularly for the transporters? अशें दिसता की मुद्दाम त्या मनशाक तेमी प्रमोट करता, ताका सपोर्ट करता, आउट ऑफ द वे वचून ताका सपोर्ट करता. मागीर कंप्लेंट्स म्हाजे एकट्याचे ना, सगळ्यांचे आसा. एक्शन बिकॉज फाल्यां प्रायवेटायजेशन जाल्यार तुमी कितें अशें हें करतले? फाल्यां प्रायवेटायजेशन जालें जाल्यार तुमचो मुवमेंट कितें आसतलो? आमकां
आणि ऑप्शन ना आमकां रोडार बसचो पडटलो. आमच्या कडेन दुसरो ऑप्शन आमचे कडेन काम वतना. आमचे थोडे असे आसा बारीक बारीक मनीस आसा तेंच्यांनी लोड काडून टिप्परी घेतलेले आसा, हे घेतलेले आसा, ते खंय वयतले? ते प्रायवेटायज जालो जाल्यार तेंचे इन्स्टॉलमेंट कोण भरतलो? तांकां काम कसो मेळटलो भितर? हे आपले मशीन हाडटले, आपले मशीन यूज करून आपुणूच काम करतले जाल्यार आमी खंय वचपाचे? So one news that comes in there कि many of the stevedores, cargo handlers have left the port because of this. All the stevedores which were working from last 7-8 years are still working today. None of the stevedores have left the port, and there is no such truth in the news which has come in that because of the high-handedness few of the players have left it. So I totally deny it. All the players are still working and will continue to work. लोकल टिपरांक भरपूर प्रॉब्लेम जावपाचो. कित्याक आतांच जेन्ना जे प्रायवेटेशन जायनासतना तेंच्यांनी 10-11 नंबराची बोटी लागता बेसिकली जिप्सनाची जावं लायमस्टोनाची जावं आनी HBMची जी बोटी बीन लागता त्या 10 टायराची तेंच्यो गाडी ज्यो घातलेल्या ते तीच हे करता मुवमेंट करता. आनी जेन्ना रॅक लागता तेन्ना आमकां ते आपयता भितर आनी आपयता आमी मारता टिपी पण तेंच्या भितरूच तेंची 10 टायराची गाडी इनवॉल्व जाता आनी आमकां लोकलांक जे आहा ते कांयच काम मेळना. कितें असल्याने आमकां भरपूर त्रास जाता. फुडें आमी तांकां CMA कडेन वचून एश्युरन्स मागले, आमी CMAक वचून एश्युरन्स दिले आमकां कितें आमकां तुमी सपोर्ट करतले म्हणून कितें. पण आजुनूय कांय तेंच्यांनी 10 टायराची गाडी काय काडूंक ना. आमी CMA कडेन इतलेंच मागता कितें ते 10 टायराच्यो ज्यो गाडी घातल्या भितर तेंच्यांनी काडच्यो आनी आमकां 6 टायरांच्यो ज्यो गाडी चलता तांकां काम दिवचें. आमी एज अ ट्रान्सपोर्टर आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की कितें जो न्यूज येयला आनी कितें पळय ते हें जाला ते इट इज टोटली फॉल्स. बिकॉज जे पर्यंत आमी हा द लोकल MLA स्टूड बाय अस, ही हॅज टेकन अस टू CM 2 टायम्स, ही हॅज गिवन अ मेमोरेंडम आनी तो जाता तितलो आमकां हेल्प करपाक सोदता. तो जाता तितलो हांगा मागता की लोकल्सांक काम मेळो लोकल्सांक, पण तशें जायना हांगा. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता की ते लिपोवपा खातीर आमच्या खातीर सम एलिगेशन्स मायट कम बिकॉज वी हॅव अ प्रूफ ऑल्सो हियर. दीस CMाक हे मेमोरेंडम दिल्ले 2 फावटी दिल्ले आमच्या कडेन आहा. तेन्ना सुद्दां आमकां लोकल MLAच आमचो घेवन गेल्लो की लोकल्सांक काम मेळना, हेंचें काम दुसरे ओडून घेता. आनी सेम चालू आहा. व्हडल्यो गाडयो तेंच्यांनी भायल्यो गाडयो हाडून 10 टायराच्यो गाडयो हाडून तेंचें काम पळय लोकल्सांक मेळोंक जाय टिप्परवाले तें काम आयज भितर पोर्टान ते करता. सो हें काम आमकां हें एक्चुअली आमचें काम. सो आमच्या पोटार पांय धरून ते खंय तरी फुडें वचून आमचें काम घेवन बसला ते. फुडें कितें म्हणलें तुमचें कितें म्हणलें? आमचें इतलें डिमांड आहा की हे प्रायवेटेशन आतांच समज जेन्ना आतां हें जावन आमकां काम मेळना जाल्यार फाल्यां समज प्रायवेट प्लेयर कोणी भितर येयलो आनी प्रायवेटायझेशन जालें जाल्यार आमचें अस्तित्व कितें आसतलें? वे वील वी स्टँड? आतांच आमकां मेळना समज ते प्रायवेट जालें जाल्यार ते आमकां अशेंच काडटले भायर उडयतले. वी डोंट हॅव एनी वे टू गो. फुडें स्टेप कितें घेता तुमी? आमी स्टेप घेता जाता तितले आमी लोकलांक आमी आमच्या MLA बरोबर रावतले आनी वील ट्राय टू ब्रिंग एज मच एज लोकल पीपल इनसायड आनी जाता तितलो पोर्ट आमी लोकलां अंडर दवरपाक सोदता. आयज उलोवपाचें म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार आयज MPTचे ऑफिशियल जे आहा तेच डेल्टाक हेल्प करपाक लागला ओपनली. एजंट जाल्ले हे सुद्दां म्हणपाक तुमी हे फाटीं सरपाचें ना. MPT ऑफिशियल हांव नांव घेयना स्पेशली पूण आनी खंयच्या कंपनीनी वचोन डायरेक्टले ते तेंच्या अगेन सांगपा लागता की डेल्टा क्रेनी हाडपा लागला हे हाडपा लागला. पूण आयज जस्ट आतां आमी आयकपाक गेला की डेल्टा क्रेन हाडटा बर्थ घेयना. क्रेन हाडली म्हणून बर्थ दिलो म्हणून हांव मिनींग जायना एक्चुअली. पोर्ट ऑफिशियलांनी हे चिंतूंक जाय बाबा बाकीचे देखून स्टुअर्डार हात भितर काम करपाक. आयज इतले जुने स्टुअर्डार हात भितर इतले वर्सां काम केलां. डेल्टा येवन कितलींशीं वर्सां जालीं हांगा. सो आतां मोनोपॉली जाल्ली हांगा. इवन मँगलोर देखून तेच जाल्ले आहा तेंच्यांनी. आयज मँगलोर मोनोपॉली केली म्हणून तेंचे जमलेले आहा थिंगा सगळे.